एक कितें स्वताची फाट स्वता थापताप हें सारकें न्हू. प्रश्न चुकीचो आहा. कारण म्हटल्यार रेटींग हांव फाटले 4 इलेक्शन लोकांच्या फुड्यान गेलां आनी लोकांनी जें कितें रेटींग म्हाका दिवंक जाय तें दिलां. त्या बद्दल हांव हें आहा. आनी जेन्ना सद्या मिनिस्टर म्हणून जेन्ना आमची आतां चर्चा चलता, मिनिस्टर म्हटल्या नंतर म्हाका दिसता आमी वॉटर रिसोर्सीसाचेर उलयले, आर्ट एंड कल्चराचेर उलयले. आमचे जे दुसरें डिपार्टमेंट आहा, हें डिपार्टमेंट आहा हें तुमकां खबर आसलें की आदीं हें डिपार्टमेंट अर्दें डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयतालें. म्हणजे आमकां जे लागणारें केरोसीन आहा हे जवळ जवळ म्हयन्याक 16 लाख लिटर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वचून येतालें सबसिडायड रेटीन. आज तितले जवळ जवळ 75% बंद जाल्लें आहा. सुरवातीक जेन्ना आमी खातें हातीन घेयना फुडें एका म्हयन्या नंतर तें केरोसीन बंद जालें. आतां केरोसीन बंद म्हणटा म्हणसर लोक भितरसून सावरता गॅशीचेर लोक जुळोवन घेवपाक लागले. तितक्यान थंय गॅशी बंद जाल्यो. आतां गॅशी बंद जाल्यो आनी सद्या सेंट्रल गव्हर्मेंट 6 दिवचे काय 9 दिवचे हेचेर ते आहा. आतां म्हाका दिसता सेंट्रल जो मिनिस्टर आहा विरप्पा मोहिली हेणीन कालच्या हितून हट्ट धरून ते 9 दिवचे अशें म्हणून जालें. म्हाका दिसता आमकां तुमी स्वता कितले मार्क दिता? 6, 7, 8 काय 9? मार्क दिवपाचो प्रश्नच येना. प्रश्न मार्क तूं पयलीं सांगलें की स्वताची फाट आमी थापटून घेयना. येणाऱ्या विधानसभा आहा, म्हाका दिसता बरी विधानसभा 28 दिसाची विधानसभा आहा आनी विधानसभेन आमचे मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स गोंयची जनता पळयतली आनी गोंयची जनता आमकां जें कितें रेटींग दिवंक जाय ती तें दितले. आमकां हें करपाची गरज. तुमी सभापती सो तुमकां हें कांयच अशें पॉलिटिक्स लागना, सो तुमी दिवपाक शकता रेटींग कॅबिनेटाक. ही सगळी पॉलिटिकल उतरां नाशिल्लीं अशें दिसता तांची. पण कशें आसा, एक गोश्ट सगळ्यांकच खबर आसा की हो शेवटी हें रेटींग जें आसा तें बाकीच्यांनी दिवपाचें आसता. तरी पण प्रत्येक मनशाचें एक सेल्फ एसेसमेंट म्हणून आसताच. बरोबर. हांवें कितें ठरयलें तें कितलें जालें की ना ह्या सगळ्या गोश्टींचो आसता. हांव हातूंत 3 जाणांक रेटींग दितलो. हातूंतले पयलें आत्ताचें जें सरकार म्हणून जे कॅबिनेटांतले सगळे बशिल्ले आसात हे सगळ्यांचे मुख्यमंत्री धरून बी तांकां हांव रेटींग जें आसा तें तांणी ठरयल्ल्यो गोश्टी एका वर्साच्या भितर कितल्यो केल्यो आनी खंय पर्यंत तांणी पावल मारलें ह्या आदाराचेर करपाक जाय सगळ्यांचें एसेसमेंट. म्हणून सरकाराक हांगासरल्या ह्या कॅबिनेटाक हांगासर बशिल्ल्या सगळ्या प्रत्येकाचे सगळे ओवरऑल जो तांचो एसेसमेंट हांव करतां तो 10 पैकी हांव तांकां 8 मार्क दितां. 8 मार्क दिता, 80% दिता. कारण तांणी जे कांय गोश्टी तांच्या भितर ठरयल्ल्यो आसात ते ताणें बरेचशा प्रमाणात केल्ल्यो आसा अशें म्हाका दिसता. दुसरी हांव रेटींग दितलो तें विधानसभेंतल्या सगळ्या आमदारां खातीर म्हणून आसतलें. तातूंत सरकार पक्षाचे आसतले, विरोधी पक्षाचे आसतले, सरकाराक तेंको दिवपी आसतले, सरकाराक विरोध करपी आसतले, अशे सगळे जे आमदार आसात ह्या सगळ्या आमदारांचे आनी विधानसभेंतलो तांचो परफॉर्मन्स प्रत्येकाचोच मंत्री आसत किंवा विरोधी पक्ष प्रश्न विचारणारो आसत अशा सगळ्यांचो मेळून हांव तांकां 7 गूण दितलो. 70%? हय 7 दितलो हे सगळे एसेसमेंटांतल्यान. शेवटाक उरता तो म्हजो स्वताचो एसेसमेंट उरता. तो तुमी सगळ्यांनी कसो जज केलो म्हाका खबर ना कितें म्हूण आसा तो. पण म्हज्या तकलेनूय आशिल्लें की आतां जर ह्या सभापतीच्या कदेलार हांव बसतां खुर्चेर जाल्यार हांवें ह्यो गोश्टी ह्या वर्सभरान करपाक जाय. तर दिसता जाल्यार म्हाका स्वताक अशें दिसपाक लागिल्लें आसा तातूंतले जर सगळेच गूण जर खंयचे घेवपाचे आसत मार्क म्हणून जाल्यार हांव स्वताक 10 पैकी 7 गूण दितां. 10 पैकी 7 सोपयता चर्चा सोपयतना म्हाका फायनल सामकें एक शब्दां भितर किंवा एक वाक्यां भितर उत्तर. सरकार आयिल्लें तेन्ना सरकारान सांगिल्लें 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन एंड दिस इज प्रॅक्टिकली ट्रेजरी वेन सिटींग हियर. सो 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन जाला काय आनी जावपाक जाय? आनी जावपाक जाय. आनीक जावपाक जाय. जाला काय आनी जावपाक जाय? आनी जावपाक जाय. आनी जावपाक. सुरवात तरी जाली अशें मानता तुमी? बरेच कंट्रोल जाला. बरेच कंट्रोल जाला पूण आनीक जावपाक जाय. आनी जातलें मुखार जातलें. डेफिनेटली आनी बरी कडकसाण येवपाक जाय आनी ती येयल्यार सगळ्या जाग्यार पडटलें. आनी कडकसाण येवपाक जाय. डेफिनेटली. शेट बाब 0 टॉलरन्स जाला आनीक जावपाक जाय कितली जावपाक स्टार्ट जाला. प्रोसेस स्टार्ट जाला टू सम एक्सटेंट वी हॅव रीच टू सम लेवल. ताच्या फुडें वचून आनीक खुबशें जावपाक.
सरकारची घोषणा किंवा दृष्टिकोन हो भूमिका ही 5 वर्सां खातीर आसता त्यामुळे पहिल्या वर्सान ती पूर्ण जाताच अशी ना पूण त्या दृश्टीन निश्चितपणे पावलां पडल्यात खूब जाणांचे जळफळ पडल्यात हे मेले खायनात आनी आमकांय खावंक दिनात हे आयकूंक येता पावलो पावली आज सकाळी म्हजे कडेन एकटो आयिल्लो ह्या सरकारा बद्दल एक कंप्लेन आसा म्हणलो तुमी खायनात आनी लोकांकय खावंक दिनात खाणाऱ्यांक खावंक दिनात त्यामुळे काळजी घेयात हां 1 वर्स जालें म्हणून आपण तुका सुचयता निश्चितपणे त्या दृष्टीन यशस्वी पाऊल पडला योग्य दिशेन पडला 0 टॉलरन्स ह्या भूमिकेशी आम्ही सहमत आसात आनीक टायम जाय अजून टायम जाय मिलिंद बाब 0 टॉलरन्स जावपाक अजूनय टायम जाय म्हाका दिसता 0 टॉलरन्स जावपाक थोडोसो वेळ वयतलो आदल्या काळांत कोणाक ही संवय पडून गेला तो सादारण ओव्हरनायट चेंज जावपाक मुश्कील आहा तसले जेन्ना लोक आहा म्हणजे 0 टॉलरन्स फक्त आमदार किंवा मंत्र्यानच करूंक शकना सर्वसाधारण सकले लेवलार जावपाक जाय सकल्या लेवलाक प्लस सर्वसाधारण जनताय बी आमी म्हणटा की कोण तरी मंत्री किंवा आमदार पयशे घेता म्हणून तो करप्ट जालो आपलें काम जावपाक जाय म्हणून पयशे दिवपी लोक ते सुद्दां बंद जावं करप्शन दोन्ही वटेच्यान जाता मांद्रेकार बाब हांव सगळ्यांनी जे उत्तर दिलां ताका सहमत कितें आनीक जावपाक जाय जालां अशें दिसता बरोच वचक आयला जालां अशें दिसता ज्या पद्दतीन ह्यो सगळ्यो स्किमी आनी हें सगळें चलता म्हाका दिसता ताचो एक परिणाम हो आसूंक शकता की हेचेर कंट्रोल येयल्लो आहा म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुटसुटीत चलता ह्यो आनीक स्ट्रिक्टली जावंक जायो म्हणजे जे आतां सांगलें की ऑफिसर लेवल आहा हांगर करप्शन हे पिवनाचे हेतून पासून हें चल्लां ताका टायम लागतलो टायम लागतलो न्हू ताका टायम लागतो ना शेवटी करप्शन म्हटल्यार जो देणारो आहा तेणीय सुदरवपाची गरज आहा आल्लेकार बाब तुमचे त्या सभापतीच्या कदेलाचेर बसून पळयलें नाही निष्पक्षपणान सरकारान 0 टॉलरन्स हे जाहीर केल्लें आसा म्हणटकच सरकारचे इरादे जे आसात ते स्पश्ट आसात म्हणून ताका हांव फूल मार्क दितलो की सरकारचे इंटेन्शनाक फूल मार्क आसा अचिवमेंट जो आसा इज स्लोली इट इज ट्रायिंग टू अचीव इट स्लोली इट इज ट्रायिंग टू अचीव इंटेन्शन तुमकां इंटेन्शनाचे डावट ना नो डावट एट ऑल पण आनीक जावपाची गरज आसा तें हळूहळू जातलें ह्या हाजेर आमी ही आयची खासा भासाभास थांबयता तुमी पळयला विशय खूब आशिल्ले डिस्कस करपाक पण वेळ सोंपला इतली व्हडले आनी इतली पावर पॅक्ड पॅनल आसता तेन्ना खंयचे विशय घेवचे खंयचे विशय घेवचे न्ही असो प्रश्न आसता म्हत्वाचे आसा ते विशय तांची डिपार्टमेंटा संबंधाचे सरकाराचे परफॉर्मन्सा विशींचे आनी करप्शना संबंधीचे विशय आमी हाताळ्यात जाता तितले कवर करपाचो प्रयत्न केला तुम्ही सगळे जाण आयले कारण म्हाका दिसना अशे तरेन एक कडेन बसून कॅबिनेटाचो फूल केन्नाय प्रोग्राम जाला तुम्ही सगळे जाणांची सहकार्या लागून हो प्रोग्राम जावपाक शकलो तुम्ही सगळे जाण आयले थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट मिडिया नमस्कार